बाय पैसी. येस डॅडी. कितें जालें? बाय. अरे हांवें उल्लो मारलोलो पॅसीक तूंय धांवन आयलें. आसूं दी बाय, तूं वच. बाय, मातशें बाजारान वचून कसलें बरें नुस्तें घेवन यो न्हय. शुअर डॅडी. बाय गे. ते दोगूय मोज्यो सुनो म्हजे सांगाताक पिरावून एकट्याक आपयल्यार दोगूय सुनो येतात धांवून. सुनाचो कितलो मोग पायचे ताय पळयात कशें येता कळून. आयज हांव खोशेन दीस काडटा असल्यो सुनो मेळून. एकटी म्हणटा पायच्या वाडटा कोरेस्तान म्हाका लागोंक ना. दुसरी म्हणटा पायज्यो काडटा कोरेंच बूक म्हाका लागोंक ना. सुनांनी पायचो इतलो मोग केलोलो आजून हांवें देखोंक ना. आतां हांव चिंतूंक पडलां फुडें कितें घडोत कांयच गमोंक ना. एकटी म्हणटा पायच्या वाडटा कोरेस्तान म्हाका लागोंक ना. दुसरी म्हणटा पायज्यो काडटा कोरेंच बूक म्हाका लागोंक ना. सुनांनी पायचो इतलो मोग केलोलो आजून हांवें देखोंक ना. आतां हांव चिंतूंक पडलां फुडें कितें घडोत कांयच गमोंक ना. एक दीस भांगाराचें पेटू उगडून भांगार हांवें जोखलेलें. त्या दिसाक दोगूय सुनांनी भांगार तें देखलेलें. पेटुलान इतलें तें भांगार पळोवन दोगांयचें तोंडाचें सुकलेलें. खुंयचे सुनेक दीत काय अशें तांणी चिंतलेलें. सुनांनी पायचो मोग करूंक पळयात कितें आसा तें कारण. भांगार लोकान वेलें दुडू फारीक करून जुरान. अकस्मात एक दीस दुवें जावन हांव कडकडटालो जोरान. त्या दिसाक चायेक पातीशेर जालो दोगूय सुनो आसोन घरान. सुनांनी पायचो मोग करूंक पळयात कितें आसा तें कारण. भांगार लोकान वेलें दुडू फारीक करून जुरान. अकस्मात एक दीस दुवें जावन हांव कडकडटालो जोरान. त्या दिसाक चायेक पातीशेर जालो दोगूय सुनो आसोन घरान. पायचे लागीं आसत तें भांगार तेन्ना मोग दिसत सुनाचो. भांगार ना तर सासू पायच्यो देव तूं तोंडाचो. उतान बायलेचें आयकतूच म्हणटा कोण गा तूं कोणाचो. देखून फुडाराक आदार दवर आटाण्याचो. सुनाचेर आयज हांव शीण करिना त्या सुनाची खबर सोड. दर्यान तूं बुडोन मरता तर
जोर